हे खरें परिवर्तन जाला काय तुमकां विचारता गेली 4 वर्सां जाली 4 वर्सांत परिवर्तन जाला आवाज ना जाला 4 वर्सांत जाले त्या लोकांचे घट्टण भारतीय जनता पार्टी खूप आश्वासनां दिली मनोहर पर्रीकर आयलो आनी सांगपालो की चंद्र आपूण सकयल हाडटलो असली आश्वासनां दिली अर्दे 2.5 वर्सां जाली पळो आनी दिल्ली गेलो बाब मनोहर पर्रीकर गेल्या 4 वर्सांत विरोधी पक्ष नेतो म्हणून आशिल्लो त्या वेळाचेर विधानसभेत फक्त स्कॅमा म्हणून बोवाळ मारतालो मायनिंग स्कॅम जाले म्हणटालो 35,000 कोटी सत्तेर आयलो लोकांनी निवडून दिलो म्हणपालो की आपण 35,000 कोटी रिकवर करता सत्तेर आयल्या बरोबर 12 सप्टेंबराक मायनिंग बंदीचो आदेश काढलो आणि मायनिंग बंदी लागू केली त्यानंतर शाह कमिशनान रिपोर्ट दिलो सुप्रीम कोर्टाचे शाह कमिशनान तुम्ही पेपरान वाचले आसतले शाह कमिशनान रिपोर्ट दिले की 25,000 कोटीचो घोटाळो मनोहर पर्रीकरान छाती ठोकून सांगले आपल्यान सांगले 35 शाह कमिशनान म्हणले 25 त्यानंतर मायनिंग बंदी झाली लोकांचे नोकरे गेलो जवळ लाखभर लोक बेकार झाले अख्खे मायनिंग बेल्टान इनडायरेक्ट आणि डायरेक्ट लाखभर लोक बेकार झाले त्यानंतर जेव्हा प्रेशर पडलो अचानक म्हणपा लागलो की 35,000 ही ते स्कॅम ते 3,500 कोटी आता 35,000 वयल्यान 3,500 पावलो 2-3 महिने गेले त्यानंतर मला स्कॅमूच ना कारण हे लोक दलाल झाले आणि महिने माय वाल्याकडे पैसे घाले जो मनीस 35,000 कोटीचो स्कॅम म्हणून बोवाळ मारतालो तो म्हणपा लागलो की स्कॅमूच ना म्हणून मायनिंगेचे इरेग्युलरिटी जाले केशव चंद्रा म्हणतो IAS ऑफिसर हाका स्पेशली हाडलो हांगा चोरपाक आणि ताका हाडून हांगा गेम्साचो इन्चार्ज केलो आम्ही विचारले आमचो खर्च कोणे केलो आमकां उत्तर मेळटा की ऑफिसरांनी तांचे ओन पैसे करून आता म्हाका सांगा आमी कितें दूध पिवपाचे भुरगे की सरकारी कामा खातीर ऑफिसर आपले बोल्सांतले पैसे म्हणून वतले गेम जाली लोकांक मेडलां दिली एका म्हयन्यान जी भांगराची मेडलां आशिल्ली भांगराची म्हणून ती कळमेली आणि आज पर्यंत मेडलां तांकां दिली ना परत ही लसर करणारी गोष्ट आणि त्या खातीर गोंयचें नांव अंतरराष्ट्रीय मळाचेर बदनाम जालें कारण ती झुजोमनिया गेम्स जी आशिल्ली ती इंटरनॅशनल लेवलाची गेम्स आशिल्ली त्यानंतर तुम्ही पळयलां आसतलें हांवें कशें ते इपी स्कॅम अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हणून जाता एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा म्हणून जे आहा ते आतां एंटरटेनमेंट स्कॅम सोसायटी जाल्ली आसा हांगा वार्षिक नोव्हेंबरान जो इपी जाता हो लुटपाचो फेस्टिवल जाल्लो हो अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव न्ही टेंडर काडिनासतना 5-5, 10,000 कोटीची कामां डुप्लिकेट कामां करतात आणि ताची हांवें केस आतां कोर्टान घाल्ली आनी ती अजूनय चालू आहा तो फकड तो बीजेपीचो वर्कर आहा बाब दामोदर नायक आदलो आमदार ताणें केल्ली भानगडी ताच्या नंतर GSIDC भारतीय जनता पार्टीचे फंड जमा करण्याचे एक जे मेन यंत्रणा आहा ते म्हणजे गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि हे GSIDC म्हणटा ते PWD जर 60 लाखांक काम करता जाल्यार GSIDC तेच काम 1.5 कोटीक करता तुमकां सादें उदाहरण दिता मिरामार ते तुम्ही केन्नाय वचात फॅमिलीक घेवन मिरामार ते दोनापावल रस्तो जाला कॉन्क्रीट टेंडर काढले 60 कोटीक 100 किलोमीटरचो रस्तो 100 न्ही 4.5 किलोमीटर कॉन्क्रिटायझेशन 60 कोटी वयल्यान तो पावलो 200 कोटीचेर आणि त्या रस्त्याक सगळे क्रॅक पडले आणि PWD बांबोळेच्यान रस्तो करता दोनापावल हॉट मिक्स नवाच रस्तो 100 किलोमीटर आणि तो करता 50 कोटी म्हळ्यार खावपाचे सुद्धा सारखे भारतीय जनता पार्टी कडल्यान सारखे ट्रेन जाल्ले आहा GSIDC म्हणटा ती सारखी स्कॅम सोसायटी जाल्ली आसा आणि आता कालूच कळून आयला की हांगच्यान चोडण्याच्यान पेनाल्टी फ्रांक वचून नवो एक पुलाची एस्टिमेट तयार केला PWD जवळ 90 कोटीक जो तयार केला तो GSIDC 150 कोटीक आतां केल्लो आहा म्हळ्यार इन्फ्लेट करप जे 100 रुपयाचें काम जाता ते 400-500 रुपयांनी करप हे सगळें बोल्सान वचपाक आज जर तुम्ही मांडवीचो पूल पळयतात तो 450 कोटी रुपयाक टेंडर केल्लो आणि आता ताचे जवळ 800 कोटीचेर पाविल्ले आसा आणि आमकां RTI रिप्लाय आहा पण आज लोकांनी जिखपाची गरज आसा
गेले 4 वर्सां जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर आनी भारतीय जनता पक्षाचे वांगडी जेन्ना विरोधी पक्षान आसताले स्कॅमा 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 म्हणून बोवाळ मारताले आनी जी स्कॅमा म्हणून ताणें बोवाळ घाल्लो हे सत्तेर येतकच एकूच स्कॅमाचो ताणें शोध लायलो ना कारण हे सगळे दलाल जाले आनी आज मनोहर पर्रीकर गोंयांत येता आनी आमच्या आमदाराक दलाल म्हणटा दलाल कोण तो लोकांनी सांगपाची गरज आहा मनोहर पर्रीकर कोण न्ही तुम्ही पळयला आसतलें एक व्हिडिओ व्हॉट्सएपार सर्क्युलेट जाता हम कैसीनो के अंदर घुसेंगे आग लगाएंगे ती हिंदी तांबडी हिंदी सारखी हिंदी कळना ताका तो मनोहर पर्रीकर येतकच म्हणपाक लागलो कॅसिनो काढून आपण दर्यान उडयतलो दर्यान खंयचो उडयतलो हाडलो 4 मजली 9-2 कॅसिनो बॅगा पावली म्हळ्यार प्रत्येक गोष्टीचेर यू टर्न मारले आनी भानगडी केल्यो आतां तुमच्या मतदारसंघाचेर येता हालींच बाब मिल्टनाच्या हॉटेलाचेर वतालो हार्बरार हांव विजय मिल्टन आनी विनोद गाडी अचानक हालपा लागली खूबच म्हणलें कितें जालां हाडसो देंवयलो पळय रस्तोच ना काळगां म्हणटा लायट स्ट्रीट लायट ना ती सोडात रस्तोच ना गेले 20 वर्सां ह्या मंत्र्यान कितें केलें हें मतदारसंघाच्या लोकांक सांगपाची गरज आहा एक मंत्री जावन जर तो रस्तो करूंक शकना जाल्यार ताणें नाक कट्टेन उडोवपाची गरज आहा कारण ताका जर डेव्हलपमेंट जर करपाक जाय जाल्यार ताणें विजया कडल्यान ट्रेनिंग घेवचें ताका फुकट ट्रेनिंग दिता आमी विरोधी पक्षांत रावन जशे फातोर्डा मतदारसंघात रस्ते केल्यात ते ताणें येवन पळोवचें जाय जाल्यार म्हयनोभर ताका आमी विजया कडेन कामाकूच दवरतात कामां कशी करून घेवप हे आमी शिकयतात कारण 20 वर्सां अजून जर रस्ते हांगा सारके नात ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहा आतां एक नवें सुरू जालां हो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर पूण हाका मात सुद्दां कल्चर ना आनी हांव एक डायरेक्ट आरोप करता ह्या मंत्र्याचो चलो नोकऱ्यो विकूंक लागला म्हाज्या मित्रा कडल्यान थिएटर मॅनेजर पोस्टा खातीर 3 लाख रुपया ह्याच्या चल्यान मागले जर ताका नोकरी मतदारसंघात दिवंक जायनाशिल्ली आतां ताणें विकपाक काडल्या कोणाक तरी एक गरीब भुरग्याक तो पोटांक लावंक शकतालो पूण मडगांवच्या एका भुरग्याक 3 लाख रुपयांनी पयशे मागले मदींच मोदी आयलो आनी 8 तारखेक म्हणपाक लागलो 1500ची नोट चलपाना चल्यान ताका आपोवन घालो म्हणपाक लागलो की 1.5 लाख ओल्ड नोटी दी 1.5 लाख नवी नोटी दी तो म्हाज्या कडेन आयलो आनी म्हणपाक अशें अशें केलां हांव म्हणलें ताका सांग पयशे हांव दिता नोकरेचें कितें परत ताका फोन मारून आपोवन घालो मागीर म्हणटात 1.5 लाख आतां दी सरकार येतलें आमचें निवडून मागीर तुका अपॉइंटमेंट अरे खंयचे मुर्खानो लोक जाल्यार तुमच्या विरोधान आसात लोक तुमच्या बरोबर नात हे नोकऱ्यो विकतात आनी सत्तेर येवपाची सपनां पळयतात आज सगळे चल्यान हांव खंयच्या देवळान उबो रावन सांगता ताणें ना काय ना पयशे मागला काय ना ते सांगचे म्हणून 3 लाख रुपया मागला 1.5 म्हयना 1 म्हयन्याभर पयलीं म्हणल्यार हातून स्पश्ट जाता की मंत्री आनी ताचे घराण्याचे लोक स्पश्टपणे नोकरी विकूंक लागल्यात हालींच तुमी पळयलां आसतलें की एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो हांगा बायलां आमची खूब दिसतात की भंय घालतात की 1,500 रुपया बंद करतले गृह आधार ते येता आनी ते तुजे बापायले पयशे दे तांचे बोल्सांतले पयशे काय तुजे चोरिल्ले हाडून दिता तूं आमी फाटल्या दिसांनी इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेंट केल्ली आहा एकटी कोण तरी अंगणवाडीची बाई वता घराघरांनी आनी म्हणटा की बीजेपी जर मतां मारिना जाल्यार तुमचे बंद जातले बायलां हांव सांगता कोण बंद करचो ना आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष जर आयलो जाल्यार पयशे डबल करतले आमी तुम्ही मतां मारलेले बंद करतले सरळ सांगा दुसऱ्या फावट आयल्यार जोड्यांनी पडटले म्हणून कारण तांचे बापाचे पयशे न्ही आज तो सुभाष वेलिंगकर तांचो बापू एका टायमा वयलो RSS म्हणटा ते बीजेपीचे सारखे बापायच्या पयशान आशिल्ले एक स्थान आज सुभाष वेलिंगकर ताका कुत्रो म्हणून हे करता आज तो व्हिडिओ बाब मिल्टनान म्हाका दाखयलो मनोहर पर्रीकर ताचे वांगडी आनी भारतीय जनता पार्टीचे वांगडी फोटींग कास्ताले म्हणटा हे आमी म्हणनात हे तांचो बापूच म्हणटा आनी हांगा कितें जाय आज परिस्थिती अशी आयल्या भावानो आज विकास काम कशें करप हे आमच्या गोवा फॉरवर्डाचो नेतो जो आहा गोवा फॉरवर्डाचे जे स्वप्न साकारलो जो आहा बाब विजय सरदेसाय हाचे मतदारसंघात पळयात विरोधी पक्षांत रावन कशी कामां करून घेवप हे आमी दाखोवन दिल्लें आसा आमी ताका नांव सुद्दां सोंपना देवाचें नांव सुद्दां घालप न्ही हाका ताचें नांव आसूंक जाय दुर्योधन परब तो म्हणटा खंय
फायनल ऑर्डर जर आयली जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो. पयर राजिनामो दिवंक जाय आशिल्लो ताणें, पयर ऑर्डर आयली, एनजीटीन पयर फायनल ऑर्डर दिली आनी ती प्रोजेक्टूच जो तो बंद उरलेलो. आज पेपर खंय तरी वाचले, तो म्हणटा काय हांवें पंचायतीक येवन निवडून दाखोवचो. अरे बाबा, हो 6वी फेल भुरगो, आमी MBA शिकिल्ले भुरगे तरणाटे, आमच्या मुखार रावपाक सुद्दां हाका लायकी ना, आनी हो आमकां सांगता पंचायतीक रावन दाखय म्हणून. तुमकां एक उतर दिता, जर सरकार जर आयले आनी विनोद निवडून आयलो, या रामा परबाचे सगळे भानगडे काडून ताका 2 म्हयन्या भितर जर बेडयो पडना, म्हाजें नांव सुरगादास कामतली. आज जाल्यार येता पेपरार की आता सुप्रीम कोर्टान जर स्टे दिली जाल्यार हांव राजिनामो दिता. अरे मूर्ख, एनजीटी आहा ती सुप्रीम कोर्टान स्थापना केल्ली एनजीटी, आनी एनजीटीची ऑर्डर केन्ना सुप्रीम कोर्ट भायर मारना. आता तुमच्या मुखार हांगा एक प्रामाणीक कसो एक सादो मनीस आहा, बाब विनोद पालेकर. ताका जाले 2च म्हयने जाले वळखता, पूण सारको सारको बाबा मूय कसो वता आनी सारको लोकांक कोणाक दुखय नासतना हें करतात. असलो मनीस तुम्ही आमदार म्हणून निवडून दिवपाची गरज आहा. आनी ताज्या वांगडा जेन्ना आतां भोवंक लागला मतदारसंघात तुमच्या, अशें दिसून येता की लोक नाल्लाचेर हात मारताले आनी ताका 5 ते 6 हजार मतांनी निवडून हाडटाले. हातूंत मातूय दुबाव ना. आज बाब पृथ्वी आमोणकर आतां भायर सरलो, बाब आपाचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो, ताणें सुद्दां हांगा तेंको दिलो. कित्याक तेंको दिलो ताका सुद्दां कळून आयलें की विनोद पालेकराक जर मांद्रेकाराक जर उलयतले जाल्यार 1-to-1 फायट दिवन एकट्याकूच आमी जिखून हाडूंक जाय, तो म्हणजे बाब विनोद पालेकर. आता अशी चर्चा आयकून येता, पेपरांनी खंय तरी पयर वाचले कुसबूस, कोण तरी एकटो सावियो म्हणून कोणा तरी उबो केला. आता अशी आयकून येता की ताका मांद्रेकाराकूच उबो केला आनी बॅगा पावयल्यात म्हणून, आनी मतां फोडपाक दिल्या, तुज्या घराण्याच्या लोकांक सदबुदी दिल्या. आज आमच्यान एक मेसेज वचून न्ही, तू इलेक्शनाचे फॉर्मूच भरनाका, तुझे डेपॉझिट जप्त जातले, हे शिवोलेचे मतदार पळयतले. कारण आमी जंय जंय वतात आमकां सपोर्ट मेळटा. आनी बाब विनोद पालेकर काणका विलेज पंचायतींतल्यान लीड घेवन मुखार वतलो, हातूंत मातूय दुबाव ना. तुमचे कडेन एकूच अपील करता, आयज जाल्यार तुमी घरा वतले, सगळ्यांक तुमच्या सोयऱ्यांक सगळ्यांक सांगात विनोद आयलोच म्हणून. कारण थोडे बाउंड्रीचेर बशिल्ले मतदार असतात, वाऱ्याक ताचे सूप धरणारे, तांचे तकलेन घालात विनोद जिखलोच. फक्त आता आमी मार्जीन धरपाची गरज आहा, 4,000, 5,000, 10,000 काय म्हणून. आनी म्हाका खात्री आहा जे तरेन आमकां रिस्पॉन्स मेळूंक लागला, 5,000 सकल विनोद बाब कसो ठेवतना 5,000 वयर निवडून येतलो आनी निवडून येतलो. विनोद पालेकर